आदवेंताचो तिसरो आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हाची सर वाचपा आमकां संतोश बरी जावंक उलो दिता. नाताला फेस्त लागीं पावता आसतना पवित्र सभा आमकां खुशाल बरी जावंक आपोवणी दिता. जेजूच्या जल्मा वरवीं आमचें जिवीत संतोश बरीत जाता. नाताला दबाजो जावन आसा. सोमी जेजू आपल्या महिमेन परतून येतलो आनी आपल्या राजांत सगल्यांक व्हरतलो. प्रवादी मात्र सोमी येता म्हणलें सांगना, पगार जुवांवचें उगडापण ह्या विशयान स्पश्ट करता आनी ए सोमिया जेजू ये म्हणलो उद्गार गायता. ह्या पासून आयचो आयतार लावदाते म्हळ्यार संतोश पावचो आयतार म्हूण आपयतात. जेजू चारित्रीक रितीन संवसारांत आयला, पूण ह्या तिसऱ्या आनी मुखल्या आयतारा जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत आमी नियाळता आनी जेजूचें चारित्रीक घडीत नियाळून ताच्या महिमेवंत येण्याक राखून रावता. तर आमी सगळ्या पवित्र सभेंत संगी संतोश बरी जावया आनी आमकां जेजूच्या येण्याक नितळ काळजान आनी निर्मळ मनान तयार करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत विशेश रितीन कृपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत जफानिया प्रवादी लोकांक संतोश बरी जावंक आपयता, कित्याक देव तुमचे मदें आसा हें प्रवादपण नवें इस्रायल परजा जावन आसच्या आमकां नीज जावन आसा. कित्याक जेजू आमचे मदें आसा आनी साल्वासांव सर्वांक उगडापी केल्या, तर संतोश बरी जावंक आपोवणें दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. ह्या वाचपांत सांत पावल फिलिपकारांक देव लागीं आसा म्हणलो संदेश पाठयता आनी तांकां संतोश बरी जावंक उलो दिता. आमच्या कश्टां आनी आकांतां मदें देव आमचे मदें आसा म्हणलो बरवसो आमकां संतोश बरी जावंक कारण म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर सोमी लागींच आसा देखून आमी संतोश बरीत आसूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत लूक संतोश बरी जावंक आमी कितें करी जाय म्हणल्या लोकांच्या सवालाक जुवांव कशी जुक्ती जबाब दिता म्हणलें आमकां कळयता आनी जुवांवच्या मिसावाचो शेवट आमकां स्पश्ट करता. तर जेजूचें येणें आमी समजूंक आनी ताच्या जल्मा परबेक राखून रावंक आनी संतोश बरी जावंक ही सुवार्थ आमकां उलो दिता. तर ती आतां आमी भक्तीन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गेंच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या कुरपेन आनी ससायेन भर. आदवेंताच्या तिसऱ्या आयतारांत भितर सरतना जेजूचें चारित्रीक जल्मा घडीत नियाळून ताच्या दुसऱ्या येण्याक फावो ती काळजामानाची तयारी करूंक हर एक भावार्थ्यांक प्रेरीत करीत तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशांत आनी राज्यांत शांती समाधान स्थापन कर. जाती, मत, धर्म आनी राजकीय पाडत म्हणलें वेवस्था व्यत्यास खन अमायक लोकांक कश्टांत घालिनासतना संविधानाचे शिकवणी पाळून लोकांची मोगान सेवा करूंक राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्त आनी विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पासून दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्त आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांच्या कश्टा अडचणींत तुजो सांगात लाभय अशें तांणी सदां तुजेर भरवसून जिवंक तांकां तुज्या भरवशान भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी येवजणांनी तुज्या पुताच्या शिकवणेचेर जिवीत बांदून हाडूंक अशें जिवीत बऱ्या फुडाराचे वाटेर चलूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या देव मंदिरांत हाजर जाल्ल्या पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमा सर्वांनी जेजूच्या येण्याक फावो ती तयारी करूंक तशेंच फिरगस कुटुंबांत माया मोगान शांती समाधानान जिवंक सदां संतोश बरी जावन जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.